असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांती शांती शांती. ज्योतिष दर्पण पळयताशे सकट यूट्यूब GSB वीक्षकांक मागील प्रीतीपूर्वक नमस्कार. आयचे ज्योतिष दर्पणाक अतिथी जावन ज्योतिषी जावन आमगेलोटू कापुतुलान राजपुरोहित वेदमूर्ती श्रीयुत गणेश भट मामास्ताची हांगा कार्यक्रमाक प्रीतीन स्वागत करतास. तशीची तुम्ही प्रति ज्योतिष दर्पणान तो कॉल करून कसले तुमकां डाउट्स असल्यारी ना कसले वैयक्तिक प्रश्न असला तुम्ही निमित्ताची त्या प्रकार आज जाल्यारी तुमगेले कसले ज्योतिष संबंध पावन असे प्रश्न तुम्ही निमगू येता. प्रथम जावन एक आमी टॉपिक डिस्कस करता वताची तांत मध्ये तुमगेले कॉल येयल्यारी रिसीव करताची. कॉल करूक नंबर तुमकां तोगू डिस्प्ले दिसता आसता त्या नंबराक खंडित 8 घंटे तरी आमगे लाईव्ह चलता ताजे पयलीं फुडेंची कॉल करून कसले प्रश्न असल्यारी निमगू येता. बट मग आता प्रश्न मार्ग म्हणून टॉपिक दवरला. प्रश्न म्हणले कुडले जनरल माते मस्त क्वेश्चन असतं. प्रश्न कशी सांगताचे आधार कसा नाही आणि प्रश्नांत एक आमगेल्या पंचांगांत मक्ष येता शुभ शकून अपशकून असल पुरे मस्त येता. शकून म्हणाले प्रश्न तो कितली इम्पॉर्टंट जाता. प्रारंभार सांगचे म्हणजे रे शकुनाचे मस्त पात्रस एक प्रश्न एक जेवो ना आम्ही यात्रे वतन जेवो ना आम्ही खंयचे एक कार्यक्रम प्रारंभ जातना शुभाशुभ शकून पळोवका म्हणल्यार तसो एक व्यवस्था आसता. तशी प्रति एक आम्ही एक प्रश्न एक भायर सरताना जेवो ना एक प्रश्न एक वेळ दिवची म्हणून क्रम आसता. एक दुतान येवन गी वेळ दिवची की ताण घालल तसल तें वस्त्र अशा पुरो उल्लोच उत्तर अशा पुरो चलची चमकण तशें ताणें आमगेल्या घरा भितर येवन गी ना खंय ताणें वेळ दितना खंयचे पांय मुखार दवरता आनी खंयची दृश्टी त्या दोळ्याचे तागेल्या पत्ती धामता तशी मस्त सकट शकून आसता. ते शकून पुरे आमी ಒಟ್ಟು कोण घेवन बरोवन दवरून घेवन प्रधान जावन अशें आरूढ प्रश्न आसा पुरो ना तांबूल प्रश्न आसा पुरो हें पळय विरळ विशय वो सांगच्याक. तशी तें पुरे कशें म्हळ्यार प्रश्न येन तो तें पुरे ग्राही जावका म्हणून सांगिल्लें. दैवज्ञेन समाहितश्च मनसः म्हणून सांगिल्लें. दैवज्ञाक प्रथम जावन घेवन वचून घेवन कसन प्रश्न मार्ग प्रारंभ जाता पृच्छक म्हणून सांगताचे. कोणाक ते एक प्रश्न पळोवका म्हण इच्छे लागी ते इच्छेर येयला तसल्यान ताणें खंयची रितीर आमकां प्रश्न मार्गाक आमंत्रण दिल्ला त्या आमंत्रणाक समजावन घेवन आमी तांकां विकल्प पळयना तशी व्यवस्थीत जावन घेवन ताजें एक व्यवस्था सांगता म्हणाल तसलें एक आमकां एक लक्षण सांगता म्हणून सांगिल्लें. एक प्रश्नेच लक्षण म्हणटना ताका एक षडंग म्हणून घेवन आमी गणित प्रकार पळयताचे. तशीच ते गणिता प्रकार पळयले नंतर त्या प्रश्न मार्गांत आमी वचून भायर सरलेलो वेळ भायर सरतना आमकां जाल्यार तसलें शकून तशें उदाहरण हांव मागीर सांगता पुरो एक सांगून घेता एक पण जाल्यार तसो शकून तशीच थंय देव येताना थंय कोण उलयता कसं न्हिद म्हणाल तसलें एक शकून ताजे नंतर थंय प्रश्न बसचे वेळार तांणी केलो तसलो पुरे प्रक्रिया दिवू लावची दवरून नारलो पन्ना विडो केळें फल दिवन घेवन तांणी सांगची उत्तर थंय प्रति ना ना सान आरुडात कोणूच लगाव जाते. तशें आरुडाक आमी खंयचे स्थानाचेर वचून प्रश्न प्रारंभ करता की थंय तुका हें पुरो येवका म्हणून सांगिल्लें. अध्ययन केलेलं एक ज्योतिष एकलो प्रश्न निमूचे वतना तो सुत्तमुत्त जेवचे असेल बेळवणीक पुरा नोट करता खंडीत नोट करपाचेच आमी. तशें जावन न्हू दृश्टी कान हें आमी सूक्ष्म दवरका म्हणून सांगिल्लें. तेजे वळते आमी तांणी प्रश्न प्रारंभ केल्ले शिवाय आमी खंयचे उत्तर तांकां प्रश्ने विशयांत प्रश्न मार्गा विशयांत आनी थंय जेवचे असेल प्रश्नाचे सूचने विशयांत आमी खंयचेय सांगून हाजे म्हणाल तसलें एक व्यवस्था ह्या प्रश्न मार्गांत आसा. ग्रंथाचे आधार प्रकार जावन आसा. तशें जावन घेवन आधार अशें म्हणटना शुभा शकून सकून कसं नाही म्हणून घेवन एक उदाहरण कसं म्हळ्यार तुमकां प्रारंभ करता उदाहरण विशय कसं म्हळ्यार आमी एक घरांत एक बैसून घेवन देवाले कसं की नामस्मरण करून उठयतना आत्ता कसं म्हळ्यार चडावत दुरवाणी मोबायलार एक फोन आयलो म्हणलें क्या ताणें उरलेलो तसलें प्रथम कसं की आमी रेकॉर्ड करून दवरताचे शकुना खातीर जावन उरलेलें उत्तर बट मा म्हणून घेवन येता ना म्हणजे जाल्यार हलो म्हणून येता ना खंयचे अक्षर आसा की ते आमकां कचडता वर्गात तुकोन घेवन ते आमी सूक्ष्म जावन घेवन अंकानां वामतो गती ही म्हणून घेवन ते पुरे बरोवन घेवन वामगतीचेर ताचे लॅक करचे ताका समजावन घेवन ताका एक प्रक्रिया आसा. त्या प्रक्रिये समजावन घेवन गणित भागा येवचे. गणित भागा येतना थंय चमकल वेळार आमकां हांगा तुकोन ताणें येवन घेवन ताणें खंयचे वर्णाचे वस्त्र धारण केला
तशी तो खंयचे पांय भितर वनगन आयला ना उलयतना खंयचे उत्तर तुकून प्रारंभ केला सेम तागेले देहा कशें तसो हाव भाव कसो की ताका समजावन घेवन आमकां शकून प्रारंभ जाता शकून प्रारंभ जाले नंतर तो येवन घेवन कसन उलयता कसन वेवस्था येतान खाल येता रे लागीं ना हाडतान कसन हाडला त्या पुरा आमी ल्याक दवरगन ताका समजल तसो गणित घालतना हां त्या गणिताक एक मौल्य अंशु नवांशु त्रिंशांशु द्वादशांशांतू हे इतलें पुरो जावन घेवन स्फुटांतू ते वेवस्थीत जावन घेवन पॉयंट करूंक आमकां सुलभ जाता कसं लायक म्हळ्यार एक चारय आमकां शकून जाली म्हण जाल्यार तशीच आरूढ जाली म्हण जाल्यार त्या पुरो एक टॅली येवन घेवन एक वेवस्थेर आमकां स्फूट जालें म्हण जाल्यार प्रश्न सांगच्याक आनी आमकां श्लोकाचे आधार सांगच्याक वेवस्थीत जावन घेवन आमकां स्फुरण जाला विशय स्फुरण मागीर जावचें जाल्यार सूर्य जाला तसलो एक विशय आता विंगड विंगड आयले म्हणजे तातूंत खंयच्याक बल आसा तेतून थंय तुकून प्रारंभ जाता तशीच आमगेल्या श्वासगती खंय तुकून प्रारंभ जाता दाव नांका की उजवी नांका तुकून घेवन श्वासगतीची एक वेवस्था आसा त्या पळोवन घेवन त्या प्रश्नेन तूं त्या संदर्भाचेर त्या लग्नाक ना त्या दिसाक खंयची वेवस्थेर आसता सूर्य नाडगी ना तुमगेले चंद्र नाडगी तशी सुषुम्ना आमकां अगत्य पडना त्या संदर्भाचेर तशें त्या नाडी तुकून आयिल्ल्यान तूं तांकां शुभाशुभ कसो आसा त्या गुणदोश सांगच्याक वेवस्थीत जावन घेवन ही प्रक्रिया प्रधान जावन आसता तशें आसतना आतां एक प्रश्न मार्गी ना एक भाय सर्त म्हणटान ताण शिकिल्लो तसो अध्यायना समजावन घेवन देवाला प्रार्थना करून शुभाशुभ सांगतश जवो म्हण तसो लायक म्हळ्यार प्रश्न सांगतनाच आमी एक प्रार्थना करतात गुरुभ्यश्च ग्रहेभ्यश्च मया बद्धोय मंजलिः प्रसन्न मनसस्ते मे सत्या कुर्वन्तु भारती म्हण गुरुल निमती तशी ग्रहाक समजावन घेवन हांव अंजली बद्द जावन घेवन तांगेला प्रार्थना करता मेगेल निमती सत्या कुर्वन्तु भारतीम हांव सांगिल्लें तसो तें वाक्य कसो आसा की मेगेल तोंड हांव तुका सत्य तशें कोरका आनी हांव सांगता तसो वाक्य कसो आसा की शकून प्रकार जावन घेवन सत्य सांग तशें कोरका म्हणून भारती म्हण घेवन कोण ती आमगेले तोंडा बैसून घेवन ती शारद गी सरस्वत गी कोण आस गी ते परमात्मा आमकां जिब्बेर सांगयत गी त्या यजमान वर्गांक सत्य विशय म्हळ्यार अर्थपूर्ण जावन आशिल्लो विशय वो हांतू बेजारा विशय ना मस्त संतोशा विशय ना थंय प्रक्रिया हां एज इट इज कसो आसा की सूर्य उदय जावन अस्त जावता जाल्यार शुभ अशुभ आमकां अशुभ बरो कसो लायक म्हळ्यार एक गुड्ड आसा म्हणलें की गुड्ड्याचें मुळां तुकून घेवन सूर्य उदय जालो ह्या दिक्कान काळोख आसता दनपार तुकून सांजवेळ ते न्ही माय तशें हांव घेवन सांजवेळ येताना पावस त्या गुड्ड्याचे उजवाडो गुड्ड्यारी सूर्याल उजवाडो एकडच्यान पडटा आनी त्या दिक्कान काळोख आसता तशें आसतना आमकां कसो शुभाशुभ शकून जावका की ते वेवस्थीत जावन जावका म्हण घेवन ताका अत्यंत प्रधान फल कसो सांगता म्हळ्यार दर्पण तुम्ही ज्योतिष दर्पण म्हणतात ते दर्पण म्हणाल तसलेच एक शब्दूची अत्यंत प्राचीन काळात कोण हे काळात कोण ते चेंज करू कोणाकय जाल्लो ना कसं लायक म्हळ्यार ज्योतिष म्हणाल तसले एका विशय दर्पणच म्हण घेवन ताजे आनी एक समानार्थक पद करीत कसं लायक म्हळ्यार आम कशें आसा की तशें सांगू जावचें तांतो मात्र विना ताका कुडसून कळून कसं सांगू जायना अध्ययन प्रकार जावन घेवन वेवस्थीत केल्लो हांवें तशीच ताका वाणी सिद्धी जालो हांवें तो नित्य तो सत्यास उलयतवे प्रामाणीक जावन घेवन तो आलोचन करून घेवन गणित भागांत वेवस्थीत जावन सांगतवे ते सांगता म्हण जाल्यार हें प्रत्येक शकून आमकां ते प्रश्न एक पूरक जावन आसता तशें आसतना तें पूरक जावन आशिल्लें तसलें यजमान वर्गांक ताणें वही म्हणोची न्हय म्हणोची दोळ्याद्राक जालो तसलें एविडन्स म्हळ्यार साक्षी ताणें न्हय म्हणूं जायना न्हू आणि ज्योतिषा सोडून ज्योतिषा भायर हा. मस्त जणांना मलगड्या सांगता येतं त्यात उदाहरण एक घरकडे सकाळी उठेल कुडले मस्त एक कायडो रडता असं म्हणले अपोपा रडचे मलगड सांग तांकां ज्योतिषा ज्ञान कसं कायडो रडता असं म्हणले कुडले एक ताने एक वाक्य सांगतात खंडित लक्षण खंडित हे पुरे लक्षण भारी चंद लक्षणीय कसं लायक म्हणारी त्या पुरे शिकून घेवन आम्ही जाल्यार मालगड्याला तुकून अशी आलोचन करून एक कायडो रडलो म्हणले काय सकाळीची आज सोयरेत्ताची म्हण तें दनपार शीत घालचे पयशे पोट रडलो म्हण जाल्यार पित्रांक सगळी आश आसता म्हण अर्थ तें सायंकाळार रडलो बाय येवन घेवन ना घरा भितर येवच्याक ताणें प्रवेश केलो बाय मरण जावच्या संदर्भ आसता म्हणून तसले वेवस्था तशी त्या पुरा ताका भारी एक चंद शकून तेंची कायळ्या राश येवन रडली म्हण जाल्यार पित्र तृप्तेर आसाची तांकां कसं तुमी दिता आसा की तर्पण चंद्रितेर पावता असं म्हण घेवन आनी कसं म्हळ्यार शुभ शकून कोणेय सोयीर आयले म्हणटाना आमगेलें कसं की एक परिवर्तन जावता तसलें एक योग आयलो म्हण परिवर्तन योग आसता तशें आसतना मस्त सकट शकून चिंतन करून घेवन तें मंथन करून घेवन तें पॉयंट आवटाक येवन घेवन म्हळ्यार स्फुट करून घेवन आमकां सांगच्याक वेवस्थीत जावन आशिल्लें तसलें एक लक्षण म्हळ्यार हें फटी जाय आसना आनी एक वर्डीक एक तरी एक लग्नाक तरी एक प्रश्न घाले म्हणले निंबूच्या खंडित त्या वेळार एक शकून जावन कोणके एक व्हडली एक सांगू आयली तेन्ना भोवशा त्या प्रश्नान कसं आयल्यार त्या शकुना निमित्त तुमी एकट्याली करून खंडित त्या शकुना सांगयत आतां एकलो कसं की विवाह कारणा जावन घेवन प्रश्न आयलो म्हणले की
थंय आमी प्रश्न घालतना ताका विवाह जाता की ना गे म्हळ्यार तसलो एक प्रश्न. त्या प्रश्न जाताना थंय एक शकून जेवचें ना वार्डीक इन्विटेशन येवचें, आमंत्रण येवचें. आमंत्रण येताना थंय आमी प्रत्येक पळोवंक जाता तें ताजेर नांव कशें न्हय आनी लग्न कशें न्हय म्हणटना तें आसा म्हण जाल्यार 12 म्हयने भितर त्यांच्या लग्नाचेर नेक्स्ट 12 म्हयने भितर त्या लग्नात कोण घेवन सादारण 1 घंटा मुखार एके मागशी तागेलो विवाह निश्चित आसा म्हणत. तशी त्या एक शकून भारी एक प्रभावी जाता. तशीच एक चेडूं आयल्या म्हण जाल्यार त्या घरकडे चेडूं बाळ असेल घरकडेच कोण एक दादलो मनीस आयलो म्हण जाल्यार चेल्ली हाडटाच म्हणत ना म्हणजे चलये तरी जावन सोयरीक पळोवचे आयले म्हण जाल्यार एक खंयची चेडूं ते मुखार सोन येवन उलयतकी त्या ताका समजावन घेवन त्या घरकडे असेल चेल्ले चेडूं असेल घरकडे तुमकां सोयरीक जाता म्हळ्यार तसलें एक शकून भारी एक प्राचीन काळात शकून हें पुराय. तशें आसतना आमी पळयतना बृहत जातकांतूय केलो विशय पुराय शकुनाच्या आदारा पेक्षा चड कसं म्हळ्यार अंकित शस म्हळ्यार तसले प्राचीन ग्रंथांत वरा मिराचार्यान बृहत समितीन समेत ह्या विशय पुराय त्या शकून म्हणा बहुशा एक सूचना म्हणून दिसता. सूचना म्हण आता उदाहरण संसार नामे म्हळ्यार जनाक एक कोलची तशी उलोवच समबा आता जनाक मस्त जनाना पुराय जनाक तशी कसं म्हळ्यार एक मज्जर दांटवाड्याक सम दाव्यातल्यान उजव्या दांटवाड्याक दाव्या दांटवाड्याक ಸ್ವಲ್ಪ रब्बून वताची नाव्या सोकणी पडची शकुना शकून हे पूरा एक एक शकुना बशी एक मुखार सूचनेचे एक लक्षण सूचने लक्षण लायक शकून म्हळ्यार सूचनाच म्हणत शकुना विषय कसं म्हळ्यार तुका पूर्व नियोजित जावन असेल तसले व्यक्तिगत जावन अशा पुरो ना थंय संदर्भगत जावन अशा मज्जर दांटवाडाल वायट न्ही तुका येवचे सूचन सूचन तेंच कसं म्हळ्यार की अलर्टनेस खंयचेय एक कॉशन आमी एक विचार जावन घेवन सांगचे केले म्हण जाल्यार आमी एक ह्या विशयान एक आलोचन करता म्हळ्यार तसलें एक प्रसिद्ध वाक्य आसता कसं म्हळ्यार एक मज्जर म्हळ्यार तसलें एक प्रसिद्ध ते तांत मात्र तशीच आमकां मुखार वतना भायर सरचे वेळार खंयची एक सोणी भोंगचे प्रारंभ जाले म्हण जाल्यार वच्चे कार्यक्रमाक एक ಸ್ವಲ್ಪ देळ तड दिवन घेवन त्या सोण्याक कसं एक आहार आसल्यार ना ताका समाधान करून आमी वचूं का म्हण ना म्हण जाल्यार चमकलें काम कसं आसल्यार पूर्ण जायन अशी येवं तसं लक्षण तें तशें जावन घेवन आमी प्रामाणीक जावन वचप सोणी म्हळ्यार एक प्रामाणीक प्राणी नियत तशेल प्राणी तर आमी ते नियत्तार चमकले आमगेलें काम जायना म्हळ्यार तसलें एक व्यक्तिगत जावन सोचन तेजान कसं कोरी येता म्हळ्यार ताका उपाय सांगिल्लोस कसा कोरी येता म्हणून प्रधान जावन घेवन आमी चडावत कसं म्हणून इश्टदेव वेंकटरमणाक एक सूचन करताची आनी देवाल्या प्रार्थना करता ना म्हण जाल्यार ते सानिध्यान जेव्हा ते तितल्या वाठारांत तो क्षेत्रपाल म्हण आसताची एका गांवांत एक क्षेत्राचे पाल म्हण आसता ताका एक प्रार्थना दवर गी ना ताका एक देव दवरता म्हण सांगून गी ना तुमगेल्या क्षेत्राक रक्षण करता जाल्यार खंयची गण आस की ताका समजावन घेवन ताका एक कसं की सेव करता म्हण सांगले कुडले त्या कुडले तोंडान पित्त प्रधान तांकां क्षेत्रपालाक आनी श्वानाक श्वानध्वजाय नमः म्हणून क्षेत्रपालाल ध्वज खंयचे म्हळ्यार श्वानध्वज म्हणून सांगताच तशी तक पुरो एक भारी एक प्राचीन शकुनीय कसं लायक म्हळ्यार प्राचीन काळाचेर आतां न्ही मध्ययुगांत तशें बरो मध्ययुगांत बरो ज्योतिश ग्रंथ ह्या त्या बरो नाशिल्ले तोंडां तुकोन तोंडां येवं तसलो ग्रंथ पुरय त्या काळाचेर कसं कोरी येता म्हण घेवन एविडन्स बेज कसं आसल्यार साक्षीभूत जावन घेवन आमी सांगता म्हण जाल्यार हें शकून अमकें तशें जाता म्हण घेवन तांकां एग्जाम्पल म्हळ्यार एक उदाहरण रुपारीची तांकां दाखोवन दिता तसले परिस्थिती त्या काळाचेर आशिल्ली सादारण मध्ययुगांत तशी तुमकां वीक्षकांक आमी अशी शकुना विशयी डिस्कशन करचे तशें म्हणून तुमी शकुना विशयी निमगू खा म्हणणे शकुना विशयी तुमकां तसलें सांगेता डिस्कस करता 1 घंटा प्रोग्रामांत आनी तुमगेले कसले क्वेश्चन आसा म्हणजे तुमकां नंबर दिसता आसा त्या नंबराक कॉल करून निमगे याची तुम्ही मजान कमेंट करता आसता पुरो आमकां एट प्रेजेंट लायव्हार कमेंट घेवचें जायना देखून तुमकां एक फोनाचें ऑप्शन दवरलेलो आसा फोन करून तुमी प्रश्न निमल्यार भारी उत्तम तशी मस्त शकून आसा आनी त्याग जनान वचे की वंटी ब्राह्मण ते पुरे हे पुरे कसं ताका एक आधार एक वेवस्था सांगिल्लो आसता कशें म्हळ्यार हे द्वाविमौ पुरुषो लोके म्हण घेवन थंय तुकोन वेद तुकोन शकून प्रारंभ जाता ह्या लोकांत कशें आसा म्हण घेवन वेद वर्णन करता वेद वर्णन प्रथम जावन ऋग्वेदाचे सूर्यांत तुकोन सांगता अग्निमेळे पुरोहीत यज्ञ देवव्रत म्हणून ते एक वेवस्थेचे सांगचे विशय एक यज्ञ म्हळ्यार कसं न्हय म्हण एक शकून म्हळ्यार तें एक ज्योतिश म्हळ्यार एक यज्ञात ते सलग म्हळ्यार ताका तितलेची तयार आसा कळ्ळो तुमकां राकूड तूप हें त्या प्रश्न म्हणना मन म्हळ्यार तसलें तूप एक वेवस्था जावका पळय न्हू मन कशी विचलित जाली की त्या दिवस ताणें हे प्रश्न सांगूनच म्हणून शास्त्र आसा ताणें सांगिल्लें तसं सत्य जायना म्हणून मन दृढ आसून घेवन एक मनाक एक केंद्रीकरण करून घेवन
एक स्फुट जावन असेल तसं व्यवस्था ताण सिकेल तसल ते विद्येक खंयचे तक्क व्यवस्था अप्लाय जतकी श्लोक अप्लाय जतकी ताका समजावन घेवन ताणें स्फुट जावन सांगता म्हणून सांगलां ताजे खातीर जावन घेवन कडेर ते सांगताना कसं करता म्हळ्यार श्लोकारी सत्या संतु यजमानस्य कामाः म्हणून आमी आशीर्वाद दिताचे अद्यतींद्र पश्य म्हणून घेवन आशीर्वादा मंत्र सत्या संत यजमानस्य कामाः म्हण आमी सांगिल्लें तसं वाक्य कसं आसा की यजमानाक सत्य जेव तशें जेवा म्हणून चांग वायट म्हणाल तसं विशय ना ते आणि किती शकून पळोवच्याक वाईट म्हणून दिसलाय तांचे निमित्त चांग म्हणून म्हणताच उदाहरण एक आता मगडे पळयल्यार वता आसतना हेणा सागूत म्हळ्यार सम ते चांग मळे उज्जनातील मळे केन्ना हांयी चांगच येद्राक अग्नी प्रसरण जावन घेवन वत म्हणटाना थंय अग्नी नतिले शव पास येता म्हणटा ते शिवाक संप्रदाय तो तशें आसतना तुमी आलोचन करूं कसं जाल्यार म्हणल्यार ते शव एक स्थानाचेर तुका आनी एक स्थानाचेर व्हरतना आतां वाहनाची वेवस्था जाल्या पुढे पळय वाहन म्हळ्यार आमी मनुष्य वाहन जावन आशिल्लें धर्म अर्थ काम मोक्ष म्हणाल तसं जाल्यार चारय पुरुषार्थाक समजालो तसं जाल्यार पुरुषांनी व्हरका म्हणून पळय स्त्रीन खंय आमचे वेवस्था ना पुरुषार्थ म्हळ्यार तें करतले तसं वेवस्था आनी ताजे वयर एक विश्वास आशिल्लो जनांनी व्हरका म्हणून आजी बरें वाहन आनी व्हरता शवयात्रा अत्यंत प्राचीन कालाचेर आदी जाल्यार अत्यंत पवित्र म्हणून सांगिल्लें आसता पुण्यकार्य ताज्या पयशे पवित्र कार्य पुण्य मेळ काय म्हण जाल्यार मनांत एक पवित्र आसता ह्या मनशाक गेल्लो मनुष्य शव जावन आसा तशें जाल्यार आमी जड जनांकची प्राचीन काळांतून पूज करता आशिल्ली शिवाय एक जीव आशिल्लो तसो एक वेवस्थे पूज करचे म्हळ्यार एक यतिवर्यांक मात्र आशिल्लें प्राचीन काळांतून आज पळोवचें गेलें म्हणजे ज्योतिश्य सांगता कसं जाल्यार म्हळ्यार एक शव मेळ्ळें अग्निनातील शव मेळ्ळें म्हण जाल्यार अत्यंत तुमी लेखील कार्य आसा पळया ते देवान करचें म्हण घेवन लेखाची म्हण तसो तें एक प्रसरण दिता तशीच ताका ते दहन करचे क्षेत्राचेर म्हळ्यार स्थानाचेर थंय बशिल्ले तसल ते कोण कोण आसा की कोणय एक मस्त बेजारार आसून आनी एक कसो म्हळ्यार एक द्राड्यत आसून घेवन कसो म्हळ्यार एक डिग्निटी ताणें दाड्यत दवरून घेवन अमकी तशी कराची म्हण घेवन एक वेवस्थीत जावन तें एक शवाक काम जाल्लें म्हण जाल्यार ताणें जीवन केलेलो एक सार्थक्यता तशें ಶರಣರ ಗುಣ ಮರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ म्हणून ಕನ್ನಡಾನೆ एक वाक्य बसवण्णाल ಶರಣರ ಗುಣ मरणाದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ म्हणून तो शरण म्हणा कसं देवा ताण सगळे निर्लिप्त जावन घेवन ताण सेवा केल्लो आसा बरो कोणाकय जीव मानान तो कोणाकय एक बात दिनी तशेंच म्हण जाल्यार ताका शवाक मेळटा तसलो गौरव कसो आसा की ते ताका जिवा मेळटा तसलो गौरवाक समान म्हणजे तशी देव एक मस्त रुपार जिवींक सृश्टी करता तशीच पूर्ण नमन्याची वेवस्था दिवन आसता देव जाल्यार आमी एक आलोचन करता तसलो एक वेवस्था कसो आसा की त्या आलोचनेन तो देव पूरक जावन घेवन हें पुरो वेवस्था करयता तशीच तुमी वत्ता म्हणटा सगळ्या ब्राह्मणा विशयी सांगलो दोग जन ब्राह्मण मेळका म्हणून द्वाविमो पुरुषो लोके एकल्यान म्हणून दोग जन जावका म्हणून कसो लागता म्हण घेवन वेवस्था ज्योतिशांतूय सांगताची कसो लायक म्हळ्यार एकल्यान वचक नज्य म्हणून दोग जाणां वचका म्हणून कसो लायक म्हळ्यार एकल्याक पूरक जावन आनी एकलो पूरक म्हणून प्राचीन काळाचेर दूर यात्रे वता म्हण जाल्यार दंपती न वचे तुमगो तशें दंपती तांगे निवृत्त जीवन जाल्या नंतर पयान चलन करूनच एक यात्रे वचे ती यात्रा अंतिम यात्रा म्हणटात हें कसं न्ही मरण जाल्या नंतर व्हरची यात्रा आसता ताच्या पयस ती यात्रा अंतिम यात्रा म्हणून सांगता आशिल्ली अंतिम यात्रा जावचे पयस फुडें तांगेले पुरो जबाबदार काण घेवन तांकां दिवन घेवन ती एक यात्रा कसो लायक म्हळ्यार देवाला व्हरची यात्रा म्हळ्यार ती वैराग्य यात्रा म्हणून सांगताच तशें आसतना दोनी ब्राह्मण मेळ एक ब्राह्मणान मेळ्ळ्यार काम जायना म्हळ्यार अर्थ न्ही वेवस्था कसो म्हळ्यार आमी वता तसलो कामाक विलंबस म्हूण अर्थ ते दोग जन ब्राह्मण मेळ्ळे काम कूडले जाता आमगेलें तांतूं कसो न्ही वेवस्था करता नाका अव्यवस्थाय जायना आनी पूरक जावन जाता आमी कसो लेक लागीं ताका पूरक जावन घेवन एक 99% पूरक जावन जाता म्हळ्यार तसलो एक वेवस्था हांतू सांगताचे अनेक ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣ घरांत कशें आसता कशें अशानच म्हणाल आता एक अवंगाल जळ्ळाल दसाला अवंगाल घालूनच नज धारण करून नज म्हळ्यार दहन क्रिया आमी कसो करतात म्हळ्यार देवाल एक व्हड महोत्सव जावन येता देवाक एक दहन करता तसलो एक वेवस्था आसा आमी एक अवंगाले दहन करचे क्रम आसा दृश्टी करची म्हण त्यापास दहन धारण केल्लें म्हण जाल्यार आमी कसो लायक म्हळ्यार लास्यल अवंगाले खंयचे खातीर तें करचें तें देवाक एक दृश्टीक कारण जेवचें आसता कसो लायक म्हळ्यार देव एक वता म्हणलें की आमगेलो देव चंदू आमी कितलो अलंकार करताची देवाक एक महोत्सव करताची कोणाले एक दृश्टिकोणान तूं म्हळ्यार जाती प्रजातीचे पळय पळयताच ताणें पळयतना कोणेय एक रितीर कसो न्ही एक ते लेखले म्हण जाल्यार आराधन करता तसलो वेवस्था कोणागे आमगेलो न्हू गौडसार ब्राह्मणां ताणें आमगेल जेवो ना कोणेय जेवो विंगड देवस्थान ग्राम देवस्थानान तो प्रत्येक कडेन आसा
ताजे खातीर जावन आमी दिवटीक एक कापसाचे अवंगल बांदूनच दिवटीक करची सर मग काल कालाचेर कोणाल दृष्टी कशी आसता म्हणून कळना दृग्भवा वाग्भवाचो प्रश्न मार्गसूचन करता खंयचे खंयचे निमते दोष प्रारंभ जाता म्हणजे एक उरलेलो उतरांतू प्रधान दोष तो नीत पळोवप दृश्टींतू दृग्भवावा आमी पळय हाजे दृश्टी दोष आसा म्हणटा चेडू हांकां दृश्टी दोष काडटाचे कसं लायक तांकां डिफेंडींग करूंक तांकां कळना कसं नाही तांकां डिफेन्स करूंक कळना आमी तशें न्ही आमी उलोवन घेवन डिफेन्स करताची ना वेवस्था करून देवाक प्रदक्षिण काडून नमस्कार घालून घेवन आमगे देहाची आनी आमगे मनाची परिस्थिती समकरता तेंची मस्त दृश्टी पडली म्हण जाल्यार दृष्टीक गोचर आशिल्ली तसं आमकां येईल तसं एक मनाक विचलित करता साध्य आसता म्हण एक कॉलर आसा बहुशा नमस्कार उलयाची नमस्कार उलयाची तुम्ही लाईक टीव्ही वॉल्यूम लो कर का म्यूट कर का डायरेक्ट फोन उलयाची लाईन आसा बाय डेट ऑफ बर्थ किती मार्च 20 उलयाची मागीर बहुशा हॅलो उलयाची ऐकता उलयाची अनेक पटी कॉल करायची दही करून नमस्कार तशी आणि एक वीक्षकानं कॉल केल्ली कूडले तुम्ही स्मार्ट टीव्हीन पळयता आसता केलव जाणां ಕೆಲವು विंगड मोबायलान पळयता आसताची तर म्यूट करून तुम्ही फोनार कसं ऐकत की तेही उरलया इथं म्हणारी आमगे टेलिकास्ट एक 10 सेकंड डिले जावच्या पुरो तुम्ही पळयल्या आनी तुमकां लेट हें तशें देखून फोनार डायरेक्ट उलोवच्याक प्रयत्न करा आनी क्वेश्चन कसं आसा की ते फस्टाक प्रिपेर जायचे कसं निमगू का म्हणून सांगून कॉल करून जाता तुम्ही लागीं चला निमूच्या डेट ऑफ बर्थ निमूच्या अनेक निमूच्या डिले जाता वीक्षकांगे डिस्टर्ब जाता तुम्ही रिक्वेस्ट करता तसे अनेक बहुशा वापस कॉल येयले नमस्कार उलयाची नमस्कार हॅलो उलयाची ऐकता उलयाची हॅलो ऐकता उलयाची हांव सुरत क्लास उलयता हा उलयाची म्हाका एक म्हगेले नातवाक निमगे जाय आशिल्ले निमग्या मार्च 20 नाही 2012 जाल्लो प्रश्न कसा सेंट क्लासान तो शिकून येतो तेगेला आनी आरोग्य ಬಗ್ಗೆ निमगे जाय आशिल्ले तो कितला क्लास सिक्स्थ आरोग्याविषयी म्हणारी कळलं नाही आरोग्याविषयी म्हणून इत्या तुमका मना येईल तशी तेगेला आरोग्य की मला तेका केन्ना बळी एक नमुनेचे आलसपण सुरू जाता आणि काय न्ही जावन एक शीत जाता नक्षत्र टीव्ही नक्षत्र नी राशी खंयची तागेला कसं मामा नक्षत्र कसं नाही नक्षत्र नक्षत्र शताबी शतभिषा कुंभ राशी वा वय 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 एक नंबर सांगा 108 भितर एक नंबर सांगायची कसं मामा 108 भितर एक नंबर सांगायची 95 ओके शिवमन असं लाईनर असं सहवर्ष काही सहवर्ष आग सप्तमारी शनि आरोग्याधिपति शुक्र श्री अष्टमार राहुस मांदी कर्मारस कितलं काळ तो कोणता हुशार ना कसं मामा कितलं काळ तो कोण ताका हुशार ना आरोग्या ತೊಂದ್ರೆ येता पट्टा काय ना सुमारे 6 महिने 6 महिने झाले बा चांगलं करायचं वय चांगलं करायचं ना कसं करणार वाद्य इंटरेस्ट ना होय बा 7.5 शहन असता का आणि कसं म्हणाली ताका कृत्रिमात लक्षण दिसून येतं असं कसं मामा कृत्रिमा पट्टा कसं नाही वखत गेला लक्षण दिसून येतं असं त्या एक वंकन काढायची पट्टा वखत गेला एक वंकन काढायची गलतीतले शीघ्र कोण सोडायचे इथे जाय दबरता जय नमस्कार तसे म्हणारी 2-3 विधान असतात एक कसं म्हणारी सनाप्रयर आरोग्याविषयी निमित्त म्हणताना कसं लायक म्हणाले का 10-11 वर्ष भितरी म्हणारी सडन बदलावण जाला मात्र ಕೆಲವು ನಿಮಿತ್ತ ಸಡನ್ ತಗೆಲ್ಲ ಜೀವ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಜಲ್ಲ ಮೇನ್ कसं म्हणा तगेल हाव भाव ಅಂತ एक बदलावण जाल म्हणले की बदलावण आता तुमगे द्यायची घरकडे चेरडू मासाच म्हणले की दोग चेरडू एकल्याक तुमगेला बिहेव करता आस म्हणले मग काही काम आवचे येता ना आमगेल माइंड फ्री असते त्या टायमार तांणी बिझी असताचे तांगेल बिहेव समजायन म्हणताना
इतको तशी उलयता इतरे तशी उलयता म्हणून आमी एक निमगेनाच्यो ते व्यत्यासू सेम तशीच ज्योतिषांत भावार आसूचे ज्योतिषागत लग्ना तुका प्रारंभ जाला तसले द्वादश भाव म्हणून अर्थ शिवे ताका राशेशा पुरो लग्नाक एक तुमगेले हंत अमरकोशांत बरयला कसं म्हळ्यार लग्नम किम म्हण निमगेल म्हण जाला री राशयो देव नामानी तितले येतांतो विंगड कसं राशीत नाम कसं आसा की तेंचें लग्न म्हण लग्न कसं न्हय आमकांत सुर्यान उदय जाला तसले एक व्यवस्था आनी सुर्यान असत तसले एक राशी थंय तुकोन प्रातःकालाचेरी आमकां सुर्यान उदय जाला वेळार तुकोन घेवन तें लग्ना तुकोन प्रारंभ जाता म्हणटना आमकां तेचे वेवस्थेर आमी फल संख्या जाता तशें हांव घेवन हे ग्रहगती अमके स्थानाचेर आसून घेवन आमी फल संख्या जाता आज आतां सांगा जाल्ले कसं लागना विशय प्रयोग जाला चिंत ताका चर्चे करचे म्हण जाल्यार येवत कोणी सांगुयेत कसं जाल्यार विशय प्रयोग जाला म्हण एक सिंह लग्न आयला 95 नंबरा सांगिल्ले सप्तमार शनी शनी बंधन राशीचे अधिपती तद्दावन घेवन त्या राशीक खंयची राशी ती स्थिर राशी स्थिरेषु नवमः नवमस्थानाचेर कोण आसते मांद्यस तशें हांव घेवन गुरू येस गुरू मांदी म्हणटना नवमस्थान तदनंतर आहार स्थानाचेरी राहू बसला पळय चेंज जावन घेवन आहार स्थानाचेर राहू बसला म्हणटना गल्लल तसल विशय प्रयोग कसो आसा की विशय प्राशन केला म्हणले क्या ते आहार स्थान अष्टम स्थान भाव सांगचे म्हणजे अष्टम स्थानाचेरी महासानिध्य म्हणजे अष्टम येता आहार स्थानाधिपती खंय बसला तो नवमार बसला निजावन हें कूडले तुमी वेवस्थीत केल्लें म्हण जाल्यार री तेच्या डावंकन काडलें म्हण जाल्यार री ताका मुखार सोन घेवन लायक भाग्यस भाग्यस आशिल्ले ते दोश तुमी काडका म्हण तितले अनेक कॉलर आसा हॅलो उलयाची हॅलो ऐकता उलयाची मेघल बामणाल किती निंबूचे आशिल्ले तांगे नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र मेष राशी प्रश्न कसा तांकां म्हळ्यार मस्त बाउंड करताची बट कसले सक्सेस ना मस्त दुडवा विषय आनी मागीर घरान तूं येतना म्हूण शांती नातला म्हण केश एज कितली जाली तांकां तांकां एज 44 1980 जुलै 7th 1980 108 भितर एक नंबर सांगायची 75 मिथुन राशी म्हणताना मिथुनाधिपती जावन अश्विनी नक्षत्र मेष राशी आता ही राशी नंबर सांगितला बुध पंचमार थंय काउंट करतात वय तशी लाभ पुरेस तांणी काम आसूं जाग खंयचो मणिपाल वेस्टेक म्हणून खंयच्यान तसं वेस्टेक एमटीएल वेस्टेक इंक प्लांट अंतू हा तांगेल ते बॉस तांगेल ओट समना हांवें बॉस तांचे कडेन काम करयताचे बट तांकां कसले रिवॉर्ड इशिना पुरा टेन्शन चड आसा बट त्या घरा येवन काडचे वय अड्डिना तशें कसं न्ही समस्या म्हण ना जाल्यार आतां कसं म्हळ्यार प्रसक्त लग्नाचेर गुर आनी मांदी मन चिकेचे विचलित जावन आसा हय विचलित आसता करेक्ट तेजे एक ಸ್ವಲ್ಪ परत दिवाळी परबे वेळार एक 2-3 दिवस चंदकोन घेवन दूर भोवन येयाची रज काणू देवस्थानान दूर देवाल काम म्हणटा मातशी ಸ್ವಲ್ಪ देवस्थान मल्पे बीच आसा ना या टेन्शन म्हणून आगोंबे जायत चंदकोन देवस्थानाक वचूं काय म्हण ना एक प्रसक्त जावन आशिल्लें तसले कसं म्हळ्यार विचलित जाला हें मन मुल्ल्या राशी आयल्या मिथुन राशी ते न्याय जावन आशिल्ली राशी ताका समजावन घेवन आनी एक ताका सप्तमा पळयल्यार मतः म्हळ्यार तुमगेले भितर मनान तुला प्रीती समज व्यक्त करूंक तुमकां टायम मेळना दोग जाणांक करेक्ट तशें हांव घेवन संतत आसा तुमकां चेडू दोग जण चेला चेडू आमगेले फॅमिली म्हण हॅपी म्हण ना मालगड डान्स क्लास पूत संतू रज आशिल्ल्या दिसाक रज आसता पळय न्हय कामां तुकोन वय त्या दिवसाक ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಹೊಡ್ನ मस्त पुण्य मेळता शांती मेळता वचून लायकोन विहार करणे विहार स्थानाधिपती तो लायकोन घेवन एकादशार लाभार आसा तुमकां मस्त लाभ मेळटा तो खंय हांगा हांव सांगचे चुकी जाता देवस्थाना वचूं नाका नाका तुमकां मना शांती खंय मेळटा की थंय वचून येयाची स्ट्रेस चड जाला स्ट्रेस दूर करचे स्ट्रेस उणी कोण घेवच्याक एक व्यवस्था कोण घेयात जायना खंडीत तुमकां इतां अनुकूल राश आसा देवाल दय तुमकां लायक आसा इतां
हा जायचं काम घेऊ जायचं नका ओके नित्यात तुमका संस्कार करायची मम्माक एक संधी चरडूमांक संध्यावंदन करून गायत्री जप करू सांगायचे इथं जायचं मम्मा जायचं ಒಟ್ಟು ओके 15 ओके दिवस भितर तुमगे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता इथं जायचं जायचं ओके, ओके ओके थँक्यू धन्यवाद तशी तावडी त्यांच्या विषयी तशी आपली आम्ही शकुनाच विषय कशी कशी एक व्यवस्था असता शकुनाची म्हणून तशीची ब्राह्मणान दोग जणांना दिसल्यारी कसान व्यवस्था असता ब्राह्मणान दोग जणांना दिसले म्हणताना ते वेद सांगतं कसं म्हणलं तुमको तशा ब्राह्मण तशी अनेक ಕೆಲವು ಜನ ಲಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟು वय. आता डस्साचे तुम्ही सांगलाय जळलाल जळाल लक्षणाचे म्हणून आणि सांजवळ उमरा बेशानाचे उमरार भूषणाचे. असल पण संसन म्हणलं आता मालगड्यांक ಗೊತ್ತ सर वय. आता कसं म्हणाले चल्डो परगाव वचून राबवनो सही तांगेला वल्डीक जाता वल्डीक जाता परगाव वचून राबताची नव जनरेशन मलगड संताल कोणी ना जेला म्हणाले खंडित खंडित तांगेला मलगड गाव असतात सम आणि वल्डीक जाऊन परगाव सम तांगेला सॉफ्टवेअर कॅरे खंडित खंडित तसं लांक एक कोळची गती कसं म्हणणार रे प्रधान जाऊन घेणं विद्ये कितले अशा पुरो ताजे विद्ये वटक संस्कार ना म्हणून गेलं रे मनुष्याला जीवन व्यर्थ जात ते व्यर्थ करू सोडून गेलं ताक समजायला तसं एक व्यवस्था कसं असं की ताक म्हणजे शकू ना मग अनेक कॉलर्स उल्लो ना मग जाय जाय नमस्कार उल्ल्याची हॅलो उल्ल्याची विष्णू कामत बोलायचं मुंबईला कोण उल्ल्याची मी तिथं वाढली कॅम्प गेलतो सर पावाचे हा उल्ल्याची विष्णू कामत बॉम्बेला बोलले नाही, प्रश्न नेमकी प्रश्न नेमक्या पण मी पुत्तल वाढली कॅम्प जातो अशी वर्ल्ड केतनं जाता म्हणून हा. ताके नक्षत्र राशी कसा नाही दुसऱ्या नक्षत्र तुला राशी तुला राशी हा एक नंबर सांगायची 108 77 77 ओके सिंह हां सध्या जावच्या रस्सा हा हा सध्या जावच्या रस्सा तुमगेल प्रयत्न के उण जात मो प्रयत्न करताच मी वय विवाह कतरी जाऊन घेऊन तुम्ही मस्त प्रयत्न करू येता तुमगेल्या सोसायटीन कशी व्यवस्था की ताक समजायला सुद्दियाची अच्छा आणि एज घेतली एज कितलेल ताका 30 years 30 हा 30 ना मग जात जाता काय बेव का पुन्हा तुला राशी लायक म्हणा रे सिंह राशी एकादशारी शुक्रस सध्या प्रयत्न केले म्हणून झाले रे 5 महिने भितर जाऊच्या जाता वर्ल्डिक समिती जाऊच्या पुरो ओके मार्च भितर वर्ल्डिक जाता ओके थँक्यू प्रयत्न मात तुमगेले समर्पक जाऊ का रिक्वायरमेंट ची केज हद दवराची ओके आता कालाक समजावून घेऊन रिक्वायरमेंट दवराची बरोबर ओके समजता इथं ओके थँक्यू ओके तशी ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣ ಗರಾಂತು आता ಸಂಜೋಡ ಒಳೋಚನ ಜತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಮಜನ ಗೊತ್ತಸ ಜಲ ಗೊತ್ತನತೆ ನಂಗೆ ಉಪಯೋಗ ಜತ್ತ सम संजवाळा सरी कोयर काढून मला तसं व्यवस्था असतं समजा पुढली काला अंदुक समजा आत्ताच्या वरी विद्युत करंट नाशिले तशी दिवू लावून दवरची व्यवस्था पुढे कसं म्हणा रे शेणा न्यायला प्रति एक लागत शेण काढचे क्रम असतं बारा एक दिवस शेण काढचे सर म्हणणार ते खंडापटी हीट असतं ते न्यायला तर तंपू करचे कधी जाऊन शेण काढचे शेण काढचे एक व्यवस्था असतं वळत असल्या मात्र शेण काढका म्हणून असं मुळे घर असेल पुढे नळ्या घर आयला सिमेंट आयला तदनंतर त्या घरान तू कसं जात असेल म्हणणार रे पुढे कसं मला आत्ताच्या वर पुरा लौकिकान पुढच्या गेला रे मस्त पर सावकार कोणाही नाही जीवन आणि सावकाराची वस्तू तुल्य जाऊन घेऊन संग्रह हा विषय तो सावकारात ऊण असेल अनेक कॉलर सांगू नमस्कार उल्ल्याची हॅलो उल्ल्याची हॅलो ऐकता निमगे प्रश्न निमगे मी त्याला जॉबा बद्दल मुखाशिले हा नाम नाव तुमगे राजेश म्हणून राजेश काही कुमटा तुला कोरचिवे शिवमोग्गा शिवमोग्गा तुमगे राशी नक्षत्र सांगतावा पूर्वभद्रा कुंभराशि कुंभराशि ओके एक नंबर सांगा 108 भितरी 25 25 मेषराशि आता तुम्ही मला जॉबा विषय म्हणा कसं नव जॉब शोधित असा की जॉब चेंज करू का की आता ते कंटिन्यू कर का की चेंज कर का आता तुम्ही एक जॉब करता तंतू तुम्ही कंटिन्यू कर का की विंगड पळो का म्हणून वय ओके हा सम तुम म्हणा रे तुम्ही आता सध्या म्हणत तांतू असूच लायक त्या जॉबच पळ तुम गेलाय वय त्या ಸ್ವಲ್ಪ काल त्या मुखार सियाची हा नेक्स्ट सप्टेंबर नंतर चेंज करची आलोचना करायची बा तुमका 7.5 शन चलता सात 7.5 शनीन तो खंचे परिवर्तन एक आस्पद देऊ नकाचे कळो तुमका गुर वचन घेऊन मुखारसून बसतात आता तृतीय रस्ता आता कोर वचन नका चतुर्थ जमकाल नंतर गुरुना पर मे 22 तारखेक चेंज येता ओके ताजे नंतरच पळा सप्टेंबर तो तुमगेल राशीर कोण शनी मुखार सता मीन राशीर वता
कळ्ळें तुमकां तेदन चिकेचें परिवर्तन येता तुमकां एक निश्वास सोडल्यावर तेदन तुमकां ते जॉबाची वेवस्था येता ताका समजावन घेवन तुमी प्रिपेर जायाची ಓಕೆ प्रिपेरेशन जावन घेवन एज कितली तुमकां आतां 34 34 अड्डी ना कांय तोंदर ना कसं नाही ते प्राय कांय जावन वच्चे न्ही मात्र एक कसं म्हळ्यार व्यवस्थीत जावन घेवन देवाला नामस्मरण करा घरकड संधी गायत्री जपणी करता हांवें वय वय करताच सत्य सांग हांगा वय 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 वा होड ना जाल्यार हे लग्नाला मान आसा मलगड आसा तुमगेलो आनंद आसा वय 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 हां तांगेले केन्नाय पांय दवरून कामां वचा ಓಕೆ पितृस्थानांत तुकून घेवन मातृस्थानांत तुकून तुमकां आशिर्वाद केदोळ ते येता पळय वय तेदोळ ते लायक आसता तुमकां नागनी म्हण आसा वय 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 आसता खंय आसूचें आमगेले तरवाड हांगा खंय तें गांव ते हांगा पडेला लागीं बोळार बोळारांत वय वय वर्सा एक पंता नागरपंचमी जो येवन घेवन नागा भेट दिवन वचाची जायना वय ओके 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 चलन जाला मात्र नागो तुमकां लायक समर्पक जावन असेल तसं वाट दाखय इतके इतें जायत वय ओके सादारण एक सप्टेंबर म्हणटा तुमगेले जॉब रिक्वायरमेंट असेल तशी ताका वेवस्थीत जेवचा पुरो इतें जायत ओके 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 नमस्कार धन्यवाद तशी संसार एक लक्षणां निंबिला वय 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 तशी जी घरा भितर आसतना आमी कोयर काडूनाचे म्हणटाचे कोयर काडूनाचे म्हणल्यार सांगच्या की एक कारण कसं म्हळ्यार संजेवाळ नंतर आमकां कोयर दिसना प्रॅक्टिकली जावन सांगचेलें तद नंतर कोयर काडटाना फुडें कसं आशिल्लें म्हळ्यार स्वर्णगी आभरणगी सगळी एक सान सान कुडकी पुरो पडची वेवस्था आशिल्ली आनी एक कसं म्हळ्यार आगोळ पडची वेवस्था आशिल्ली म्हळ्यार पाप फुडें ओडून फांती घालता आशिल्ली हेची जट आशिल्ली तांडून घेवन काडटा म्हणून फोन आयलो अनेक कॉलर्स नमस्कार उलयाची उलयाची लायनर आसा लाईव्ह आसाची उलयाची ऐकत आस तुम्ही उलयलेले उलयाची नमस्कार लाईनार आसा तुम्ही हॅलो हा हॅलो तुम्ही उलयलेले आमकां ऐकत आसा निमग्या प्रश्न निमग्या हा हॅलो हांव विणा कामत म्हणून मगे मृगशिरा नक्षत्र वृषभ राशी आतां मगे ट्रीटमेंट चलता सर हा म्हाका कॅन्सर ते आतां कसन मगे आरोग्य विशयान म्हण निमगुच्या एक नंबर सांगा मागीर तुमगेला 100 भितर एक नंबर सांग मागीर सांगायची हॅलो एक 108 भितर एक नंबर सांगायची 108 भितर हॅलो ऐकत ऐकत हा हा 108 सांगा भितर एक नंबर हा सांगायची हॅलो हा विणा कामत म्हणून आमी 108 भितर एक नंबर सांगता तुम्ही कोण ना तुम्ही वय. पळया टायमार या लग्न वय वय लग्न वचून जावन घेवन पळोवचें म्हणजे जाल्यार हॅलो हां सांग सांग मागीर 991 मगे नंबर नाही नाही तुम्ही 101 ना 108 56 56 होल्ड कन्या राशी अष्टमार मांदस हें सुमार काळ पोडतो कोण आशिल्लें दिसता न्हू मा वय वय अर्बुद इनोसर ट्रीटमेंट करता आसाची वय हांतू कसो म्हळ्यार तुमगेलो राशी प्रकार जावन केत आनी हाजे राष्ट्राधिपती बुध जावन आसा हा तुमकां नॅचरोपॅथी ट्रीटमेंट करूं साध्य आसा वा नॅचरोपॅथी म्हळ्यार नॅचरोपॅथी म्हळ्यार नॅचरल ट्रीटमेंट आतां तुमी हा. ॲलोपॅथी करता आसा की म्हण वा वय ॲलोपॅथी करता सर नॅचरोपॅथीन तो ट्रान्सफर केले म्हणजे जाल्यार दीर्घायुष्य योग आसा तूं दीर्घ सौभाग्याने दीर्घायुष्य योग आसा कसा म्हळ्यार बुध हा. म्हळ्यार पल्लो झाड हें त्या पळय नेचर न्हू वय वय केमिकल फ्री लायफ करूं जायत वय साध्य आसल्यार जाता म्हळ्यार आतां अर्ध जाला न्हू हें आतां तेजे ते म्हळ्यार प्रयत्न केल्यार साध्य आसा हा कोण नॅचरोपॅथी दिता गे वर्ल्डान तूं बेस्ट तांगे हा. लागी वचून नॅचरोपॅथीन तूं खर्च उणें आनी कसो म्हळ्यार विश्वास चड दवरका कशा खावची जेवची विशयान तुजी काही उणी करका म्हणून सांगितलं असं कसं लायक म्हळ्यार खाणा स्थानाचेरी राहू आसा लग्नार केत आसा आहार स्थानाचेरी राहू म्हळ्यार राव लागल्या वरी खावचे त्या पळय मस्त उणी करका आनी कसं म्हळ्यार तूं तुमगेलें मुखार भविश्य जीवन कशें आसा म्हणून जाल्यार भविश्य जिवनान तूं लायक आसा तुमगेले फॅमिली भितर एक चेडूं जाला लागीं म्हणून न्हू चल्याचें जाला बाय वय वय हां तागेले निमती तुमकां चांग आयुश्य आसा हा आनी मुखारसून एक संतत जाता हा ते संतत पळोवचे भाग्य आसा तुमकां हा संतती पळोवचे भाग्य आसा म्हणटना तुमी जलतीतले केमिकल वर्ज जावन अशें जीवन केल्यार लायक म्हूण कळ्ळो तुमकां ओके तशें हांव देवा दय आसा तुमकां
तुम्ही नमगेल देवशा पुरो लक्ष्मी हा. देवीगी नान वेंकटरमणगी नरसिंहगी असल कसं वय लक्ष्मी नरसिंह हा लक्ष्मी नरसिंह म्हणजे वाशा पुरो हा. त्या देवा लगीची तुम्ही प्रार्थना करता आपले म्हणजलरी ना जलरी नरसिंहाक अत्यंत प्रीतिकर नरसिंह स्तुती कसं नाही नरसिंह स्तुती ओके ना म्हणजलरी देवालय कवच म्हणस नरसिंह कवच हा. म्हणस हा शंकराचार्यन केलं कवत हा ते डेली सायंकाळाचेर दिव लावून घेऊन हा तू स्पष्ट जावन घेवन एके वाजू का एके ते ऐकू का कोणे वाजिलेलं ओके प्रार्थना करून कळव तुमका ओके ओके हे केल्ली म्हणजलरी साधारण मटाक तुगेल देहा भितर आशिल्ल तसले व्यवस्था पुराय समजता वता साध्यस म्हणजेला बुधवार दिवसाक वय विष्णू सहस्रनाम स्पष्ट जावन घेवन हगूर कळब हा संका स्पष्ट जावन घेवन ओके विष्णू सहस्रनाम डेली एक पण सांगल्यार भारी लायक जा जाल्यार बुधवार कोणी तुवें उच्चार करून सांगता तोंडान ओके ओके हें केल्लें म्हणजे तुका दीर्घायुष्य योग आसता तूं जय आयुष्यकारक जावन आशिल्लो तसलो अंगारक वचून घेवन रक्षर बसला हा कळ्ळो तुमकां अंगारक म्हळ्यार देवी एके नरसिंह कळ्ळो तुमकां जय तशें जावन घेवन त्या विशयान तो तुमी चिके आलोचन करून घेवन देवाक एक प्रार्थना केली म्हणजे नरसिंहगी वेंकटरमणगी ना तुमगेल कुलदेवगी ती पूर्ण तुमकां आयुष दिता म्हणून सांगता ही राशी येता ओके कन्या जय. राशी ओके इतें जय जय देवा नमस्कार जय जय नमस्कार तशी अंतू सायंकाळाचेर आमी दिव लावचे वेळार उत्तरच्या आंगूल लोकांक तेन्ना दिव आमी खंय लायता की थंय प्रसरण जावन घेवन आमकां एक परिधी घालून सोडटा दिव लायले शिवाय आमी खंयचें काम करना पुण्या आहा म्हण घेवन पुण्या वाचन आमी केले नंतर पुण्या वाचन कलश दवर घेवन आमी केले नंतर ना आमी आमगेले स्वर खंय ते वतकी भटमामाल स्वर तुमगेले स्वर थंय ते आमगेले परिधी येयली अनेक कॉलर सम्मेलटू नमस्कार उलयाची हॅलो उलयाची हॅलो उलयाची ऐका आता उलयाची मुगेले पुट्टाल विषय गुరించి आशिल्लो हा तगेले राशि मिथुन राशि पुनर्वसु नक्षत्र हा तगेले कामा विषय निमगूक आशिल्लो म्हळ्यार काम शिकून जाली मात्र की काम चेंज करका की नाही नाही शिकून जालें एक काम जाल्लें म्हण फायनलायज जाल्लें आज कळ्ळें तें आनी जायना म्हण सांगून वेटिंग लिस्टार आशिल्लें कॅन्सल जाल्लें प्रत्येक अड येता येता कसं लायक करेक्ट एक एक नंबर सांगा बाई 108 भितर एक नंबर सांगायचे 96 96 96 कन्या 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 राशी हा हा तुमगेले कसं आंगवण बाकेसवा मागीर तशें कांय ना मू जाल्यार जाल्लें मागीर दिता म्हण सांगिल्लें आशिल्लें आमी जायनी न्हू नाही नाही जाल्ले मागीर दिता बाई ताजे पयशे पड त्या न्ही विंगड आंगवण कसं नाही बाकेसवा ना ना आमकां उडगात आशिल्लें कसं नागा नाही जेव्हा अभिषेक जेव्हा सांगून घेतला जेव्हा तशें कांय ना सांगून घेतलें न्ही पुरा दिला बट मॉम वय वा तशी दिसून येता सांगा अशी उत्तांजव सांगून घेवचेस की ना ना ताका त्या अभ्यासू ना तुमगेले नातवाल ना ह्या विषय पुत्तालो नाही पुत्तालो पुत्ताल विषय तुमगेले यजमान तांणी जेव्हा आंगवण सांगून घेतलास की ना आमी कुंदरस्थाना वचून येता म्हण सांगून घेतलें म्हळ्यार आमी वचून आयलीं ती काम जाल्लें म्हण लेखिल्लें आमी तशें आमी वचून आयलीं बट मॉम ते तुम्ही जाल्ली नंतर काम जावन घेवन जॉबा चमकल नंतर वचूंक आशिल्लें न्हू नाही आमी म्हळ्यार अशें वचून येता म्हळ्यार नाही बाबा जाबा वच मागीर वचयात न्हू कुंदरस्थानाक आमी प्रति वर्स वचत त्या वच्चाची थंय कसं आंगवण सांगिल्लें आशिल्लें दिवन पारीत घेत करून आयली वा तुमी दिवची तसले पुरा दिला बट मॉम आमी तें जायना न्हू तशें जाल्यार वय वय. आनी म्हाका कसं नाही उडगास ना मू तरी वय बा कसं की आंगवण भलं आंगवण कसं की सांगून घेतलेलें एक लक्षण दिसून येता असं हा आता चल्लेला जाल्यार निमगी हाची हा जायना मॅ? हा आता कसं करता म्हणजे तुम्ही आता कसं म्हणा आंगवण पारीगत करी येतं कांय तोंदर ना ताका मिथून राशी जाल्यार निमती हा हा वेंकटरमणाक एक प्रार्थना कराची हा कळो तुमकां तुमकां खंय गांव खंयचो आमी उडपान तू उडपांत वेंकटरमणाक एक प्रार्थना कराची हा कार्तिक पुन्हा भितर देवान अनुग्रह करका म्हणून प्रार्थना कराची हा देवाला कार्तिक पुन्हा उत्सव आसतना तुमगेलो वय त्या संदर्भाचेर प्रार्थना कराची तितले भितर ताका जाता काम इथं
वय का वय 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 इथे हा, काय जायचं, बिव का जायचं. म्हणणा देवाला दय असं इथे हा हा कंचे विषय बिव का म्हणणं देवाला दय असं व्यंकटरमणाला प्रार्थना करायची जायचं तेंच आमकां राबून गेलो म्हण तेंच विशयार बेजारू नाही लायक नाही काम बेजार जालें कोण कसं नाही प्रयोजन ना तुम्ही एक काम करायची व्यंकटरमणाला एक प्रार्थना करायची कळलं बा हा आम्ही जी थंय. गडबड केली तशी आमी घेवन आमकां माफी करी देवा म्हणून व्यंकटरमणाला प्रार्थना करायची जय ना मॅ जायचं जायचं हा ओके पुरे काम जाले नंतर येत नाही फारीगत कर का इथे अंगण जायचं 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 ओके जायचं ओके दवरता हा हा. आणि आत्ता जनरेशनाक बोलून आता शकून म्हणल्यार हे पुरे नंबीक कोण आहे वय कसं कारण म्हळ्यार संस्कार आमची दिलेलं की एक आतां जनरेशन चेंज जाला की तांगेले काम हे ते म्हणून ना सांगून बा. केलो पण आमकां दिसता आमी कोणा खातीर सांगताशे म्हणून सम सम जाल्यार येवका ना मेन प्रधान विषय कसं म्हणल्यार सांगल्यार पुरो जाणां बेजार जाता हाजी जाल्यार हांव सांगता जाता कसं लायक म्हळ्यार आमी समजायना अशी प्रपंच समजायना आमी समनाचे म्हणजे आमकां कितें परिवर्तन जावचें आसा हावस बपसून ओट्ट बसून घेवन जेवण करचें पद्दत ना आनी आज कसं म्हळ्यार एक मूल्य कान्याक मूल्य आसता घरान तूं रूम्स चेड जाल्ल्याची न्ही माय एक वेवस्था उण जाल्ल्याची ओट्ट बसून हा फोन आयलो दिसता आणि कॉलर वय. नमस्कार उलयाची हॅलो उलयाची हॅलो हा उलयाची ऐकात उलयाची ऐकत ना बट मग वय वय म्हगे नाव संदेश म्हणून हा आमकां वाडीक जावन 10 वर्ष जाला हा शेडू हाका ते प्रयत्न करता आसा ओके तुम्ही एक नंबर सांगता 100 भितरी 7 7 तुला ಹೇಳ್ತುಲಾರ ಶೈಲಿ ಹಾಂ ಸಂತತಿ ಲಕ್ಷಣ ಸ ಸಂತತಿ ಲಕ್ಷಣ ಸ ಪ್ರಯತ್ನ ऐकत आसा हॅलो ऐकत असताना मा हॅलो लाईनार असावा वय वय ऐकत आसा बट मग ऐकत असत वय वय लयना रे ಪ್ರಯತ್ನ कोरका तुला रे बूद असेल नेमती चिके शुश्रूष कोरका म्हणून सांगता असा आरोग्या विशयांतू हा 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 आरोग्य शब्द चिके फल आणि आहार रुपार घेवका जाता हा 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 फ्रेश फ्रुट्स आस पळय वय वय आणि स्प्राउट्स किरलेले धान्य यांच्या बरोबर आहार रुपार घेवका आणि चिके ट्रीटमेंट करता येता हाच्या पयस पुढे तुम्ही ट्रीटमेंट केला कर न्ही वय माय? वय केलेला ते जायन ना माय? जायनी म्हळ्यार 2-3 नमुने ट्रीटमेंट केला जायनी जाय न्ही ताजे खातीर जावन आपासात ट्रीटमेंट करका पडटले कळ्ळो तुमकां ओके ओके जाय ना माय हा ओके ओके बट मग ट्रीटमेंट कोडका पडता आनी एक कसं म्हळ्यार तुमगे नक्षत्र राशी खंयची मिगल राशि नक्षत्र मेष राशि अश्विनी नक्षत्र अश्विन नक्षत्र मेष राशी हां वखदाचें नक्षत्र तुमकां वखद ट्रीटमेंट आनी केल्यार मात्र तुमकां संतत जतके मुखारसून जायत बट मग इतें जायत धन्यवाद तशी तर सांगता असेल तुम्ही वय. केलो नेक्स्ट जनरेशनाक जनरेशनाक कसं म्हळ्यार सगळ्यान पयसून घेवन चंदरी तरी आतां फुडल्या कालावर आज निप्पोन दवरची परिस्थिती ना पुरे आमी सांगनी जाल्यार आजी तांकां कसं न्ही एक विजन मोबायलार येता की त्या पुरो एक विशय आज निप्पोन दवरता असल वेवस्था ना कसले होय ದುಡ್ಡು ಸಮೇತ ನಿಪ್ಪೊಂದು ದೊರೆತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ना आजी होय नाही माय मात्र आमगेले एक आत्मावलोकन म्हण घेवन आमी मुंजे वेळारी चेले चेडोसो तांकां एक आत्मा वै पुत्रनामासी संजीव शरदशतम म्हणाल दुसरें एक वाक्य सांगता शतमान ताण वंच का म्हण जाल्यार मेगेले एक अंताच कोडकुतो मेगेले एक हृदयाचे एक वंटतो तशेंच म्हणटाना हृदय वंट म्हळ्यार कसं न्ही खाल एक हृदय अंतकून होंदून घेवन जल्लाल चेडो म्हण अर्थ न्ही ताण मुखारसून घेवन संस्कृतीयुक्त जावन जीवन काडका म्हण जाल्यार मेगेले बरी म्हण न्ही प्रपंचांतू कोणाकय जाल्यार एक हार्म अशें जीवन काडका म्हण जाल्यार ताका एक ते वेवस्थाच ती बापसून आनी हांवसून मेळून सांगता चल काय अनेक कॉल नमस्कार उलयाची उलयाची ऐकत उलयाची हॅलो. प्रश्न निमग्या तुमगेला हॅलो ऐकता प्रश्न निमग्या हॅलो मागीर तुम्ही कोणी ते यंगस्टर कोणी असला दिता फोन हॅलो तुम्ही उलयला ऐकता सामका प्रश्न निमग्याची हांव बॉम्बेतून उलयतां हा उलयाची हॅलो ऐकतास मागीर उलयाची हा म्हगेल दुवेल कन्या राशी आसा नक्षत्र हां
आतली का 25 वर्ष चलता असं लॉ दिला तिगले काही काम ट्रायकलरी काही तिके रेस्पॉन्स मेळना जत जत म्हणून सांगून जायना कसं कधी म्हणून सांगू देत की एक 108 भितर एक 108 भितर एक नंबर सांगायची 108 भितर एक नंबर सांगे तुम्ही कितला भितरी 108 108 भितर वे तिगल नंबर 52 52 कर्काटक राशि कर्माधिपति गुरु लायकस सिक्किल विद्य लायकस में हा जॉब चिके लेट जातास म्हणजे लायक जॉब जात म्हणतो हा गव्हर्नमेंट जॉब आग तुम्ही ट्राय करता असाची वे नाही मैं प्राइवेट जॉब मिळता तिगले मला लॉ अंतीने एक गव्हर्नमेंट अफेअर आणि पब्लिक रिलेशन केला तिने कॉर्पोरेट लॉ करनी मैं त्याची तंतुपती तिने स्ट्रीम घेतला प्रायव्हेट लॉ आणि पार्लिमेंट अफेअर अंतो वही कळलं संतूची मेळका म्हणून ती एक वर बसला विंगड नक्का म्हणून वही बा तशाला चिकेची टाइम होत मैं मिळू का तिकी शिकितले मामा आतली का 4 साधारण एक 3 महिने पुणे बत्ता हा हा 3 महिने पुणे बत्ता साधारण कसं म्हणा जनवरी 15 नंतर येऊच्या पुरो जॉब ऑफर हा सना येत सुरेख हा हार्ड वर्क करके जातीने हा मध्याची हॅरेसमेंट असता हा हॅरेसमेंट क्लिअर झाल्यानंतर मागीर आपस तिका लायक लॉ मेळता हा जाय जाय पोझिशन लायक मेळता हार्ड वर्क जाऊ का मेन वेटी करता भयंकर हार्ड वर्किंग ती कसले त्या विषया कर का हार्ड वर्क वे कळलं तुमका पार्लिमेंट कॉर्पोरेट लॉ नव्हते वे वे तशा अनगेन त्या विशयान तू मस्त हार्ड वर्क करके जाता इथे जाय जाय अनेक म्हळ्यार ती क्वालिटी योग कदा नसता वालडी करता लाईक चोरी करता ती नक्क म्हणता वर्ल्डके योग दिका मे 22 नंतर मे 22 नंतर येता इथे हा हा तदनंतर ती सेटल झाल्यानंतर तीची वर्ल्डी कोण घेतं पळून घेऊन आता आमची गेलं तू जात नव्हे त्या सांगा ना त्या तिघेला निघून सोडा सुरेख ती ना म्हणला परत ती त्याचं कसलं ना म्हणला मामा तसे नाही ना म्हणजे नाही तू एक वर्ल्डी कोण घेत जाल्यार आम्ही 5 गेलो जाऊ का जाल्यार जन घरी म्हणून सांगचे आम्ही पण का ती वालडी करत म्हणला हा असं वाट ना आता दोन हे विषय तांगेल मत घाल नाकाची ना बना ना फिल्टर करून प्रॉब्लेम जाता ताजी खातीर जाऊन घेऊन तुम्ही एक काम करा कसं म्हणलं एक फर्स्ट जॉब एक एक वर्ल्डीक दोन आणि एक करा ती फर्स्ट वालडी सॉरी जॉब जाव का म्हणला तिने हा तशी जॉब जाऊ घाल जॉब तुम्ही जे उलयताना गुपसात असायची तशी जाऊन घेऊन स्पष्ट सांगात ती गेले की इथे ना मामा व्हेरी 100% ट्रुली सांगता ग ती फर्स्ट जॉब जाव का तश नाही नाही, तुम पण गेले. म्हणजे कसं म्हणला रे हा. आत्ता तत्काळ आत्ता तुमक कसं जाऊ का तंतु Concentration कॉन्सन्ट्रेशन करायची म्हणून. आणि मुखाविषयी मागे पड्या फक्त तुमक जॉब concentration तुम्ही करता जॉबाविषयी ಸ್ವಲ್ಪ कॉन्सन्ट्रेशन करून जॉबा मागचे पडायचे वय ते जॉब वही पुणे में नेक्स्ट वर्ल्ड के विषय रेव्या म्हणून इथे वय वय, एक correct. स्टेप बाय स्टेप मुखार सिया जाय ना मैं वे वे तुम्ही सांगेल करेक्ट ती Yes. तेच काही करता असं जॉब वय. धन्यवाद ओके, धन्यवाद. कॉल ओके, केला ओके, ओके ओके हा तशी अखेरीक मेला यंगस्टर्स तांक कसं सांगता यंगस्टर संघ कसं लायक म्हणारी साधारण आम्ही आधी यूथ ऑफ जस्ट बी चॅनलची हांकां समजा गौड सार समाजाक संबंध पावेल मस्त एक वाउंड काण घेवन हे एक चॅनल एक चॅनल करता म्हणजे कसं लायक म्हणा पुरा जनाक एक अवेअरनेस वय आवश्यकता जावन असेल तसं विषय सांगचे खातीर जावन हांतू मस्त जनांक एक प्रभाव मेळ्ळा न्ही बाय शुभ प्रभाव अशा बरो आनी हांव दुष्प्रभाव म्हणून सांगना चल म्हळ्यार सगळे जणांक शुभ संकेत घेवची रीती रस्ते घेवची रीती आसता आनी वितंड वाद करताचे म्हण जाल्यार ताका काम मी कसं नाही करू जायना बाय. तर वाद करचे विशयान तांणी ओपन एक वैदीक कोर घेवन तांत वाद करका तशी हंत बैसून घेवन आनी कसं म्हळ्यार कमेंट्स कराची ना म्हळ्यार प्रश्न तुमगेले कमेंट्सांनी म्हणते आमकां एक आशीर्वाद मेळचो चांग काम करचें मुखावेल एक यंगस्टराक एक वेवस्था कसं म्हळ्यार तुम्ही केन्नाय कसं म्हळ्यार खंयचे एक विशयान तूं एक चुकून पडली म्हण जाल्यार भिवचे गती ना भीन अशी चंद रितीर प्रधान जावन घेवन आमगेल देव आमगेल कुलदेवगी आमगेल मलगडे आमगेले म्हळ्यार मलगडे ಒಟ್ಟು केन्नाय एक प्रीती पात्र जावन घेवन चांग विश्वास जावन नमस्कार आ नम्मला कसं निपोचनच मलगडे कोणाला निपोचनच कोणाला निपोचनच म्हळ्यार आ नम्मला खंयचे निपोचनच बब्बावान कसं आसका म्हळ्यार प्रीती राम लक्ष्मण आसका म्हूण रामान चमकल वाट सत्या वाट न्ही मै तशें आसतना ते रामान चमकल वाट तुमकां कळ्ळी म्हण जाल्यार रामायणाचे विशय ಸ್ವಲ್ಪ घेयाचे कशी खंयची वेळार रामायण घेतली म्हणजे आयची कलियुगांत प्रधान ना म्हण जाल्यार कृष्णाले विशय घेयाचे
साधारण एक दिसाक एक श्लोक जर जाता ना एक वाराक एक श्लोक जर जाता एक भगवद्गीते शब्द ना रामाल नामस्मरण शब्द कलियुगांतू थट्टने आम्ही नामस्मरण केल्यार देवान प्रत्यक्ष जावचे काल नाही जाल्यार एक व्यवस्था कसा म्हणल्यार देवाल नामस्मरण खंयचे देवाल आमी नामस्मरण करता की तो आमकां केन्ना एक राखता म्हळ्यार तसो एक विश्वास आमी आसता आमी खंयचे एक काम दस म्हणजे रे देवाला एक नामस्मरण जावं आमगे संस्कार की आमगेले अनुष्ठान की एक आमी खंडित. नित्यांत करची कसं एक काम आस की कर्तव्य आस की ते. त्या खंडित आमी जावं. का जाता म्हण बाकी मनोरंजन त्या जीवनांत आशिल्ले ते करता रब्बा जाल्यार हें एक सोणाकाची माणसांचे तशी अखेर एक कॉलर घेवन आमी एक कार्यक्रमाक मुक्त करताची लास्ट कॉलर नमस्कार नमस्कार उलयाची हॅलो उलयाची हॅलो नमस्कार नमस्कार उलयाची हा आम्ही कोट आसले ना हॅलो ऐकाता उलयाची आम्ही गेले बमनाथ ಬಗ್ಗೆ उलयत आशिल्ले मामा हॅलो तांगेलें नांव गुरुदास पै म्हणून हॅलो निमगे ऐकता सर निमगे वृश्चिक राशी ज्येष्ठ नक्षत्र तांकां एक वार जाल्ले चिकेची ಹಂಗ ಹರ್ದೇದಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಂದೇನು ಇಸಿದೇನಿ काढलं तसं प्रॉब्लेम ना म्हणले हॅलो गेल्यारी थंय तुकून हत्तर चिके दूख सुरू जाल्ले आणि हॉटला काम आमकां चिकेची आमी म्हणजे हेवी काम नियम नाल्या एक वार जाल्ले मामा हॅलो आता मेडिकल प्रकार कसले ತೊಂದ್ರೆ ना 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 इसी जाल्ले बीपी ना शुगर ना सोमन निंबूचे एक नंबर वय नंबर सांगायचे जस्ट मिद्दत आमची दुखता हत्ता लगी पुरा करेक्ट 108 भितर एक नंबर सांगा बाई 18 18 कन्या राशी कन्या राशी आयली तशें हांव घेवन देहाक चिकेची आलस आसा कामां तत वांट जेड जाता आसा चिके लायक डॉक्टराक दाखोवत लायक अपान वायूचे संचार दिसून येता आसा तशें हांव घेवन अपानाधिपती जावन आशिल्लो तसले गुरू अष्टमार बसला कशी मागीर मुखार सून मस्त हॉड कसं नाही समज देवचे पश फुडें हाजे पश फुडें आनी म्हाका दिसता हॉस्पिटलान जो एडमीट जावन आसच्या पुरोची 2-3 वर्स फुडें सामान्य जावन घेवन त्या संदर्भाचेर दिलो तसो ट्रिटमेंट कसो आसा की वखद की कसं की ताजे रिएक्शनान जावन आसा हें प्रॉब्लेम कळ्ळो तुमकां तशें हांव घेवन एक लायक वैद्याक एक शुश्रूषा खातीर बऱ्याची व्हरून घेवन एक जल्दीतलो वग्गी कसं ट्रीटमेंट करू साध्य मस्त काय हॉट ट्रीटमेंट नाही आहे साधारण एक 15 दिवस भितर गुण जाता छानी इथे जल्दीतले वय चिके रेस्ट घेवचे सांगायची टाइम टू टाइम ओके बॉडी चेकअप करायची हा ओके 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 तशी इतली वेळ 8 गंटे ताई बट मामन मस्त विषय सांगितला असं शकुनातुला नम्मी सूर कोण लास्ट एक संस्कार दिवचे पण त्या विषयी संस्कारा विषय उलयला त्याने की 1 घंटे ते होता तशी मस्त विषय इतले वेळ सांगितलं तसला आमगेला कापुतुला नाही तसल राजपुरोहित वेदमूर्ती गणेश भट मामा यूथ ऑफ जेएसबी तर्फे अनंत अनंत धन्यवाद तशीची ज्योतिषी दर्पण या कार्यक्रम पळयला तुमकांय मस्त धन्यवाद दिता आसताची आणि कसं म्हणणारी पयर एक पोस्टर घालताना एक कमेंट पळयला फोन कसं की कानाचे म्हणून तुमकां लाईव्ह आणतो फोन ऑप्शन दिला आणि फोन कशें म्हणल्यार ओपन टू ऑल आसता फोनान कशी आमकां तुमगेलें तोंड दिसना तुमी कसो प्रश्न आसल्यार निमगू येता चॅनलाक म्हणल्यार एक वेदिकेंत एक टीव्हींत कशी निमगूक एक तसल प्रश्न निमूचा तुमकां खंडितय अवकाश आसा आनी मुखार सुन जाल्यारय अवकाश आसा प्रति एक फोन आमी घेताची आनी तुमगेले प्रश्न आमी स्वीकार करताचे तशी हे कार्यक्रम पळयला तुमकां अनंत अनंत धन्यवाद सगळे लोका तुलजनाक देव बरें करो म्हणून सांगताची हे कार्यक्रम मुक्ताय करताची लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु नमस्ते